गोंयांत कोविड तशेंच इन्फ्लुएन्झाचे दुयेंती वाडत आसात देखून लोकांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवची। कोविडाची लक्षणां दिसून आयल्यार लागींच्या भलायकी केंद्रांत वचून बेगोबेग तपासणी करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलें। हे विशीं केंद्रा कडल्यान मार्गदर्शक तत्वां मेळटलीं तशी गोंयांत खरपणान अंमलबजावणी करतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। पुराय देशात वेगवेगळे कोविडाचे केसी वाडटा, त्याचबरोबर इन्फ्लुएन्झा केसीस जे आसा पयलीं त्यो वाडपाक लागल्या। सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट कशें प्रिकॉशन गव्हर्मेंट मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम एडवायजरी काडपाक शकता, प्रिकॉशन्स लोकांनी घेवपाक जाय। त्या खातीर म्हाका दिसता एक गजाल म्हणजे ज्यो प्रिकॉशन्स कोविडाच्या वेळार घेता तेतून थोडी घेवपाक आतां सुरवात करपाक जाय सगळ्यांनी। आपल्याक मातशी सुद्दां जर थंडी सिम्पटम्स वचून टेस्ट करून आपण आयसोलेशन रावप हाची सुरवात जावप गरजेचें आसा। ट्रिटमेंट घेवप गरजेचें आसा, एडमीट जावप, ट्रिटमेंट घेवप। त्या खातीर हांव सगळ्या जाणांक एडवायज करता की जेका आपल्याक थंडीची फील जाता तेणी गरजेन पब्लिकांनी येवचो डायरेक्ट असो टेस्ट करचें, आयसोलेशनान दवरचो आनी आपूण ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करची। इन फ्युचर आमी मॉनिटर करता, मॉनिटर केल्या उपरांत जर प्रमाणे केसीस वाडटा मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एडवायजरी कितें इश्यू करता ताचेर फुडलें डिपेंड आसा कितें करता।